आता खबरो विस्तारान। शेनवारा उदका स्रोत मंत्र्यान कर्नाटकांत वचून कळसा बंडुरा धरणाच्या कामाची पळोवणी केली। सुप्रीम कोर्टात कळसा बंडुरा प्रकल्पाचेर बंदी घाल्ली आसा, मात तरी आसतना कर्नाटक सरकार हे काम करीत आसा। कर्नाटक सरकारान हे काम करचे न्हय, म्हादय गोंया खातीर म्हत्वाची आसा। लवादाचो आदेश येयसर कसल्याच प्रकाराचे काम करचे न्हय म्हण उदका स्रोत मंत्र्यान कर्नाटक सरकारा कडेन विनवणी केल्या। आरडेक्स खातीर कणकुंबीच्यान निलेश परवार। आज आमी मुद्दाम हांगासर सर्वे करूंक आयल्या। सुप्रीम कोर्टान हांगासर काम करपाक कळसा बंडुरा प्रकल्पाचेर बंदी हाडलेली आशिल्ली। त्याच बरोबर म्हादई लवादा समोर ज्या वेळार हो म्हादईचो लढो चालू आसा त्या वेळार कर्नाटकान अशें करप हे कोर्टाच्या आदेशाच्या विरुद्ध जाता आणि हांगा जे काम चल्लां ताजेर अशें दिसून येता, अशे पुरावे हांगासर आढळता की काम हांगासर चालू आसा, जोरान चालू आसा। आतां मशिनरी सायडीक हाडून आज तांणी मशिनरी काडून सायडीक हाडून दवरल्या। तांकां कळ्ळां आसतलें की आमी पळोवंक येता हांगासर म्हणून। त्यामुळे हे जे हांगासर पुरावे दिसून येता हाजेर अशें प्रतीत जाता की कर्नाटक सरकार जोरान हांगासर काम करून हें उदक डायवर्ट करूंक सोदता। आमची विनवणी आसा कर्नाटक सरकाराक की कोर्टाचो आदेश ये पर्यंत अशा तरेचें काम करचें न्हू। एका वाटेन हो कोर्टाच्या आदेशाचो भंग जाता, लवादाच्या आदेशाचो भंग जाता, सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचो भंग जाता। हे हांगा काम जाल्ल्याचे पुराव्या वयल्यान दिसून येता। कशें आसा की गोंया समोर फक्त म्हादई हें एकूच आमचें माध्यम आसा, ती खरें म्हणजे आमी तिका आमची आवय मानता। आनी हेच जर म्हादईचें अस्तित्व सोंपलें जाल्यार आमी आमचें सोडूनच जे आमची फुडें पिढी आसा, भावी पिढी आसा, परत जनावरां आसा, एनवायरनमेंट आसा, ह्या सगळ्याचेर हो इफेक्ट जावपाची शक्यता आसा। म्हणून म्हाजी परत एकदां कर्नाटक सरकाराक विनंती आसा की लवादाचो आदेश ये पर्यंत कसल्याच तरेचें काम हांगा करचें न्हू, जेणे करून आमकां गोंयकाराचें जें अस्तित्व आहा तें सोंपोवपाचो हो जो प्रयत्न हांगा कर्नाटक सरकार करता ताचो हांव ह्या सगळ्या माध्यमाच्या मार्फत निशेध करता। आनी परत एकदां तांकां सल्लो दिता, तांचे कडेन विनवणी करता की तांणी अशा प्रकारची बांदकामां करची न्ही, जेणे करून आमचें अस्तित्व आमच्या म्हादईचें जिका आमी आवय मानता तिचेर अशा तरेन बळजबरी करची न्ही अशी एक विनंती आमी तांकां करता। कित्याक आमी फक्त ह्या म्हादईच्या नदीचेर, ह्या म्हादईचेर अवलंबून आसा आनी अशा तरेची बांदकामां करून कोर्टाच्या आदेशाचो भंग करचो न्ही। आतां जे आनी कर्नाटकान जे काम चालू केल्लें आनी न्यूजपेपरान बातमी हाडलेली तें हें करून आमचो गव्हर्मेंट वॉज सीज्ड विथ द इशू आनी ऑनरेबल मिनिस्टराक हांगा येवन स्वता वचून पळोवपाक जाय आशिल्लें। काल आमची टीम येवन हांगा सगळे एविडन्सीस घेवन गेल्याच, पूण आज ऑनरेबल मिनिस्टर स्वता येवन पळोवपाक आयिल्लो तेन्ना पळयल्यार हांगा कळटा की काम चालू जाल्लें। म्हणून हांगा येवन आतां पळयल्यार तांणी सगळी मशिनरी बी हांगची काडल्या आनीक एविडन्स आसाच की तांणी चालू केलें ह्या वर्सा पसून। आनीक ट्रिब्युनलान सुप्रीम कोर्टाचे जे आदेश आहा ते कशेंच तांणी हें करूं न्हय, पालना करपाक जाय। आनीक जाता तितलें आमचें डायवर्शन जें आसा उदकाचें तें स्टॉप करपाक जाय। कित्याक म्हादई ही जी न्हंय आसा ती आमकां लायफ लायन गोंयची